नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। फोंड्या चलयेन केलो खुनाचो यत्न, आदल्या संबंधाचे कोफूसांव दिसा उजवाड्या स्कूटरीन वतना धोंडू कुडवाचेर मारलो सुरो फाटीत घेवन कुडवाचो फोंड्या सावन जीएमसी मेरेन प्रवास। बाळे घोवान बायलेचो केलो खून, जयेश नायकान बायलेक मारली सुरो तोपून, घोव पियेतालो, भयणीक पिट्टालो, बडयतालो, मेवण्याचो भाऊ तिचेर आरोप। कोळगुटेच उदकाची हजारभर बेकायदेशीर कनेक्शनां, उदक चल्ले चोरी आनी गळटेक, बिलां भरपाची वेवस्था जाता ऑनलायन, 1000 किलोमीटर पायपलायन बदलपाची पीडब्ल्यूडीची येवजण। पणजे पुलीस स्टेशनावेल्या हल्ल्याचे केशीत आमदार बाबूश जेनिफर धरून 36 जाणांर आरोपपत्र रद्द करपाक सीबीआय कोर्टाचो न्हयकार, कोर्ट म्हणटा केस आरोप थारावंक फीट। आणि तिसरी अखिल भारतीय फिडे रेटिंग फोमेंतो बुद्धिबळ सर्त 18 सप्टेंबरा सावन सुरू, वट्ट 2.25 लाख रुपयांची इनामां। खबरो विस्तारान। एके चलयेन फोंड्या खुनाचो यत्न केलो, दिसा उजवाड्या स्कूटरीन वतना धोंडू कुडवाचेर ताणें फाटल्यान सुरो मारलो। घडणूक शुक्रारा सकाळची, ताचेर 3 वार केले। फाटीत सुरो तसोच घेवन तो फोंड्या पुलिसां मेरेन गेलो, थंयच्यान ताका फोंडेच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेलो। तांचे कडेन सुरो काडूंक जायना म्हण 108 मेडिकलांत घालो। पुलीस सांगता ते प्रमाण हल्लो करपी चली ताची मैत्रीण। कुडवान ताचें नांव घेतिल्ल्यान पुलिसांनी सरिता गांवकाराक अटक केली। धोंडू कुडव पेडणेचो स्कूटरीन कामाक वतना ताचेर हल्लो केलो। फोंड्या कोडार ही गजाल घडली। कुडवान सरिता गांवकाराचें नांव घेतलां। धोंडूच्या फाटीर खंय सरिता गांवकारान 3 वार केले। शुक्रारा सकाळीं ताणें हें कर्म केलें। जखमी जाल्लो धोंडूक फाटीत घुशिल्लो सुरो घेवन तसोच 7 किलोमीटर पयस फोंड्या पुलीस स्टेशना मेरेन पावलो। थंयच्यान ताका फोंडेच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेलो। थंयच्या दोतोरां कडेन सुरो काडूंक जायना म्हूण 108 ताका मेडिकलांत घालो। मेडिकलांतल्या दोतोरांनी धोंडूच्या फाटीतलो सुरो काडलो। ताचेर उपचार सुरू आसात। हल्लो केलो म्हूण आरोपा खाला फोंडेच्या पुलिसांनी सरिता गांवकाराक अटक केली। सरिता शिंगणे व्हाळ निरंकालचे। दोगांची फाटले फेब्रेरांत वळख जाल्ली। दोगांय मडकय उद्देगीक वसणुकेंत कामाक आसतालीं। हालीं सरिता दुसरे कडेन कामाक वताले। कित्या वयल्यान तरी तांचे हालींच पेटले आनी तातूंतल्यानूच ताणें कुडवाचेर हल्लो केलो म्हूण पुलीस सुत्रां सांगतात। 10 सुमार एक भुरगो पुलीस स्टेशनात एंटर जालो विथ नायफ असॉल्ट आनी तेच्या शोल्डराचेर नायफ आसली तशेंच। सो एंटर जातकच इमिडिएटली आमी ताका मेडिकलार रेफर केलो। मागीर तेचें नांव कळ्ळें की धोंडू कुडव म्हणून, इज फ्रॉम पेडणेम। त्यांनी जी म्हायती दिली त्या प्रमाण त्याच्या गर्लफ्रेंडान तेचेर असॉल्ट केला। सो त्या गर्लफ्रेंडाक आमी अरेस्ट केले आसा अटेम्प्ट टू मर्डर केसीन। आणि ते इंट्रोगेशनान त्यांनी कन्फेस केला की आपण असॉल्ट केला। दुश्मनी बी तशी काय ना, पण डिफरन्सीस ते तो भुरगो ताका आपल्या वांगडाच राव, आपले कडेन काम कर म्हणून अशें फोर्स करतालो अशें म्हणटा ते, आनी शी वॉन्टेड टू क्विट रिलेशनशीप। फोंडेचे पुलीस हे आरोपांची खात्री करूंक खोलायेन चौकशी करतात। स्टुडंटा खातीर दिनेश करपे आनी विवेक प्रभू। बाळे घोवान बायलेचो खून केलो। कट्टा बाळी जयेश नायकान ताची बायल जियाक सुरो तोपून मारली। तांच्या लग्नाक 7 वर्सां जाल्यात। घोव पितालो आनी ताका बडयतालो अशें जियाचो भाव वैभव सांगता। जयेशाक खर ख्यास्त दिवची म्हूण तो मागता। शुक्रारा सकाळी 9:30 सुमार ही घडणूक घडली। कट्टा बाळी वाठारांत जयेश नायकान सुरो तोपून आपल्या बायलेक जिती मारली। तांच्या लग्नाक 7 वर्सां जाल्यात। दोगा भुरगीं आसात, एक चलो आनी एक चली। जयेश खंय खूब पितालो। सोऱ्याच्या नेटार तो तिका पिट्टालो, तिका खंयच वचूंक दिनाशिल्लो, तिका बडयतालो म्हूण जियाचो भाव सांगता। जयेशाक खर ख्यास्त दिवची म्हूण जियाचो भाव वैभव मागता। ना तेंगे सदां उठोन झगडी जाताली म्हणून ते सोरो पिवन डेली तेंगेले झगडीच उरताल्यो सदां। म्हणून ते आमी तेंच्या खातीर आमच्या घरांतली सुद्दां टेन्शन घेवन आमची सुद्दां आई बेश्टी पिशारपी करताली। तेच्या खातीर जालां हें सगळें सोऱ्यानूच तेजी वाट लावन उडयली सगळी पिवन। तिका घरा गेल्ली ती तिच्या मामान आनी एका पणजे हाडायली तांकां आनी घेवन येयलो।
सगळे गांव सगळे गोवच मागीर ते सोरो पिवन पिवनूच झगडी न्हू ते तेंगेल्यो सदां उठोन सोऱ्यानूच झगडी करताले सद्दां सांगताले फोन करून आपणा पिवन पिवन मारीत आसता म्हणून अशें करता म्हणटकीच करपाक एक्शन घेवपाकूच जाय न्हू. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. कळंगुटेच उदकाची हजारभर बेकायदेशीर कनेक्शनां PWDक मेळ्ळ्यात. असली कनेक्शनां तोडल्यारच उदकाची चोरी सादारण 20% मेरेन देंवतली म्हण PWD मंत्री ढवळीकार सांगता. सध्या येणावळ येनाशिल्ल्या उदकाचें प्रमाण गोंयांत 40%. 15 दिसां भितर उदकाची बिलां ऑनलायन भरपाची वेवस्था जातली. सध्या कदंब बायपास जाता तसो गोंयच्या सगळे महामार्ग 4 लेन करतले. जायका प्रकल्पाची कामां मार्च 2015 मेरेन जातली. 1000 किलोमीटर उदकाची पायपलायन नवी घालतले म्हणूनय तो उलयला. कळंगूट ह्या एरियेत आमकां 1000 कनेक्शनां आमी इल्लिगल काडली सोदून. एका कळंगूट ह्या विभागांत 40% 35 ते 40% उदक खंय वता हें आमकां कोणाकूच कळना. येता त्या 2 वर्सां भितर वी कॅन कम डावन नॉन रेव्हेन्यू टू 20%. येता त्या 15 दिसां भितर ऑनलायन पेमेंट करपाक मेळटलो. बिलींग जें आसा आनी गोवा वील बी द फर्स्ट स्टेट फॉर टेकिंग वॉटर चार्जीस ऑन ऑनलायन. आमी 345 कोटीच्यो जवळ जवळ 1000 किलोमीटर पायपलायन बदलपाची ठरयल्या आनी त्या खातीर जो खर्च जातलो तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आनी स्टेट गव्हर्नमेंटाच्या माध्यमांतल्यान रेशो आसा तो ठरोवन आमी करुया. आनी आमी आय एम प्राऊड टू से पळय 2 तारखेक तो सगळो प्रस्ताव आमच्या ह्या गव्हर्नमेंटान दिल्लीक धाडिल्लो आसा. नॅशनल हायवे कशे आसचे आनी ही आंदोलनां जावची न्हय हे जे प्रोजेक्ट आसा ते कशे आसचे ह्या खातीर आमचो जो पयलो प्रोजेक्ट आसा पायलट प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी स्टार्टेड. वी हॅव इश्यूड वर्क ऑर्डर. तातूंत एक फ्लायओवर आसा जो मेर्शे जंक्शना येता. तो टोटल प्रोजेक्ट इज 10 किलोमिटर्स फ्रॉम ओल्ड गोवा टू पणजी. आनी हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या नंतर सायड बाय सायड we will appoint the consultancy services of National Highway for development of National Highway into 4 lanes or 6 lanes whichever required. पाण्याचे रेट आमचे प्रेशर आसा जयका बँकेचे की ते वाडोवचे. आमी अजून ताचेर हें करूना. वर्क इज गोईंग ऑन. इट इज इन प्रिलिमिनरी स्टेज. येता त्या 5 वर्सांत फुडल्या पंचवार्षिक योजना कशी संबंध कोस्टल बेल्ट इतलेंच न्हय तर बाकीच्यो ज्यो शहरां आसा म्हणजे पोंडा शहर आसूं किंवा अर्बन डेव्हलप्ड सिटी म्हणटा तशी जो सिवरेज सिस्टीम आसा ती कॉस्टली आसा त्या खातीर आमकां टप्प्या टप्प्यान ती सिस्टीम घेवची पडटली. अलायनमेंट आसा जुवारी ब्रिजाचो. इट वील बी पॅरलल टू द एक्झिस्टींग जुवारी ब्रिज. द कॉस्ट वील बी अराउंड 1000 crore. द फूल इज फंडेड बाय युनियन मिनिस्ट्री. नंबर 2 खांडेपार ब्रिज अलॉंग विथ 4 लेन ऑफ बायपास फ्रॉम उसगांव टू पोंडा RTO office. The tender is on. Apart from that, Dhauli bypass with 1 flyover, the tender is on. आणि हे सगळें काम येता त्या 1.5 वर्सां भितर कंप्लीट कशें जातलें हें आमचें गव्हर्नमेंट पळयतलें. घेऊया एक विराम.